नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. इंजिनियराक मारबडे केशींत आरडीए मंत्री मिकीक जेल. सुप्रीम कोर्टान मिकीचे आव्हान याचिका मारली भायर. मिकीक 6 म्हयन्याची कादय चुकना. मुख्यमंत्री म्हणटा ऑर्डर पळयतकच उलयता. गोंयचो कॅरोसीन कोटा वाडोवपाची केंद्राची तयारी दिसना. गोंयांत गॅस कनेक्शनां पावली 151%. केंद्रान मागलो रिपोर्ट. केंद्र म्हणटा कॅरोसीन जायच जाल्यार मार्केट रेटींग घेयात. एक एप्रिलासावन मोटारसायकल स्कूटरी चलयतल्यांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट सक्ती. फाटल्यान बसतल्यांक हेल्मेट सक्तीचो अजून निर्णय ना. येरादारी मंत्र्यान केलें स्पश्ट. मायनिंग रीण ओटीएस येवजणेची मुजत सरकारान आनीक 6 म्हयने वाडयली. ट्रकवाले, बार्जवाले, मायनिंग मशीनवाल्यांचे गोंय राज्य सहकारी बँके कडेन आतां मेरेन फक्त 7 अर्ज. आनी 108 अँब्युलन्सीच्या स्टाफाचो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार मोर्चो. एक्टिव्हिस्टांची शिटकावणी. विरोधी आमदारांचे मध्यस्थीन सेक्युरिटी गार्डांनी संप घेतलो फाटीं. खबरो विस्तारान. मिकी पाशेकोक जेल चुकना. इंजिनियराच्या मारबडे केशींत आरडीए मंत्री मिकी पाशेकोचो आव्हान अर्ज सुप्रीम कोर्टान भायर मारलो. हायकोर्टाच्या निर्णयाक मिकीन आव्हान दिल्लें. कांय दिसां भितर मिकी जेलींत वचचो पडटलो. ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराचे मारबडे केशींत मिकीक 6 म्हयन्याची जेल फर्मावपाच्या पालवी सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचेर हायकोर्टान शिक्को मारलो. मिकीक काडटा काय विचारल्यार मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा निकाल ताचे मेरेन पाविल्लो ना. तो वाचतकच कितें तें पळयता. ज्युनियर इंजिनियर मारबडे केशीन हायकोर्टाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी ग्रामीण विकास मंत्री मिकी पाशेकोची याचिका सर्वोच्च न्यायालयान सोमारा भायर मारली. हायकोर्टान 17 जुलय 2014 मिकीक हे केशीन दोशी थारायल्लो. निकालाक मिकीन आव्हान दिल्लें. ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक मारबडे करपाच्या केशीन पालवी सत्र न्यायालयान मिकीक 6 म्हयन्यांची कादय आनी 1,500 रुपयांचो दंड फर्मायल्लो. ह्या आदेशाचेर कोर्टान शिक्को मारिल्लो. नेक्स्ट ताका अपील करपाक चान्स आसता आनी दुसऱ्या खंयच्या हितून देट कुड बी रिव्ह्यू. जुलय 2000 सन तेन्नाचो शेतकी आनी एनिमल हजबंड्री मंत्री मिकी पाशेकोन वीज खात्याचो ज्युनियर इंजिनियर कपिल नाटेकाराक आपल्या खाजगी कचेरेन आपोवन ताच्या कांसुलार मारिल्ले. ते उपरांत कपिल नाटेकारान मिकी आड कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ केल्ली. मडगांवच्या जेएमएफसीन केस चल्ली. कामार आसतना सरकारी कर्मचाऱ्याक मारलो म्हूण मिकीक दोशी थारावन वर्साची कादय आनी 5,000 दंड न्यायालयान फर्मायल्लो. मिकीन हे आदेशाक पालवी सत्र न्यायालयान आव्हान दिल्लें. पालवी सत्र न्यायालयानय मिकीक दोशी धरलो, मात ताची ख्यास्त कमी करून 6 म्हयने बंदखण आनी 1,500 रुपयांचो दंड घाल्लो. उपरांत मिकीन अतिरिक्त सत्र न्यायालयान आव्हान दिल्लें. अतिरिक्त सत्र न्यायालयान मिकीक दोशी थारायलो, मात प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स कायद्या खाला ख्यास्त नासतना सोडलो. 24 जानेवारी 2013 हायकोर्टान ह्या केशीची आपूण जावन दखल घेतली. मिकीन हायकोर्टान आव्हान याचिका केल्ली, मात हायकोर्टान मिकीची याचिका भायर मारली आनी ताका ख्यास्त भोगची पडटली म्हूण स्पश्ट केल्लें. 2 सप्तकां भितर कादयेन शरण येवचो म्हणूनय मिकीक आदेश आशिल्लो. कोर्टाचो आदेश मेळो मेरेन आपूण कांयच उलोवंक शकना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हांवें कांय अजून ऑर्डर आय मीन लेट मी गो थ्रू द ऑर्डर. ही कसली आसा लेट मी गो थ्रू द ऑर्डर, लेट मी एनालायज इट आनी मागीर डिसायड. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयचो कॅरोसीन कोटा वाडोवंक केंद्र सरकार कसोच तयार ना. गोंयचो कॅरोसिनाचो म्हयन्याचो कोटा वाडोवचो म्हूण गोंय सरकारान केंद्रा कडेन बरोच नेट लायिल्लो. मात गोंयांत रांदपाचे गॅसाचे एलपीजी कनेक्शनाचो आंकडो पावला 151%. बोगस एलपीजी कनेक्शनां सोदून काडून रिपोर्ट दियात म्हूण केंद्रान गोंयाक सांगलां. जायत जाल्यार मार्केट रेटीन कॅरोसीन घेवंक शकता म्हणूनय केंद्रान गोंयाक स्पश्ट केलां. 2011 ते 2012 वर्सा गोंयाक 3 म्हयन्यांक 4,800 किलोलिटर कॅरोसीन कोटा मेळटालो. नागरी पुरवण खातें म्हयन्याक 1,600 किलोलिटर कॅरोसीन वाडटालें. 2012-13 वर्सा केंद्रान हो कोटा देंवोवन 1,308 किलोलिटर केलो.
खातें सध्या म्हयन्याक 436 किलो लिटर केरोसीन वाडटा. गोंयान केरोसिनाचे गिरायक म्हूण 3,20,921 रेशन कार्डवाले नोंद आसात. तातूंतले 1,95,707 गिरायकांकडेन LPG कनेक्शन आसा आनी उरिल्ल्या 1,25,214 लोकांकडे LPG ना. नागरी पुरवण खातें रेशन कार्डवाल्यांक 3.5 लिटर केरोसीन वाडटा. केरोसिनाचो कांय कोटा हॉकर्सांक, मसंडी आनी बाकीचे कल्याणकारी संस्थांक दितात. केरोसिनाचो कोटा वाडोवन 1,900 किलो लिटर तरी करचो म्हूण गोंय सरकारान केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालया कडेन मागिल्ले. गोंयान सध्या घरगुती LPG कनेक्शनां आशिल्ल्यांचो आंकडो 100% वयर पावला. LPG वाल्यांचो आंकडो 151% आसा म्हूण केंद्रान म्हणला. बोगस LPG कनेक्शनां सोदून काडची आनी रिपोर्ट दिवचो म्हूण केंद्रान गोंय सरकाराक सांगला. आतां मेरेन केंद्र सरकाराक गोंय सरकारा कडल्यान कसलोच रिपोर्ट गेल्लो ना. तशेंच गोंयाक जर 3.5 लिटरा परस चड केरोसीन वांटपाक जाय जाल्यार राज्य सरकार मार्केट रेटीन केरोसीन घेवंक शकता म्हूण केंद्रान स्पश्ट केला. गोंयाक आनीक केरोसिनाचो कोटा मेळटलो म्हूण नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकार 2012 वर्सा सावन सांगत आसा, पूण अजून मेरेन कांय तशें जाल्लें ना. बोगस LPG कनेक्शन वाल्यांचो निकाल लागना तो मेरेन गोंयचो केरोसिनाचे कोटाचो विचार जावंक शकना म्हूण केंद्रान स्पश्ट केला. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. 1 एप्रिला सावन मोटारसायकल स्कुटरी चलयतल्यांक सगळ्या रस्त्यांचेर हेल्मेट घालपाची सक्ती आसतली. गोंयांत पोरूं वर्सान 290 मोटारसायकल चलोवपी रस्त्यावेल्या एक्सिडेंटांनी सोंपल्यात. तातूंतले चडशे जाण हेल्मेट नाशिल्ले. ताका लागून मोटारसायकल चलयतल्यांक आरटीओन हेल्मेट सक्ती केल्या. मोटारसायकलीचेर फाटल्यान बसतल्याक हेल्मेट सक्ती करपाचेर अजून निर्णय जाल्लो ना म्हूण येरादारी मंत्री सुदिनान स्पश्ट केलें. तो रायडर आसा तो सगळे रस्त्यार मागीर ते रुरल रोड आसूं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आसूं, डिस्ट्रिक्ट रोड आसूं, स्टेट हायवे आसूं किंवा नॅशनल हायवे आसूं किंवा इंटरनल सिटी रोड आसूं, ह्या सगळ्या रोडार जो मेन रायडर आसा ताका 1 तारखेच्यान हेल्मेट कंपल्सरी. आमचे जे विभाग आसा एनफोर्समेंट विभाग हो सगळो विभाग कार्यान्वीत जातलो फूल स्विंग. विलन रायडराचेर आतां हांव कांयच उलयना. पयलीं एक गोश्ट आमी हातांत घेतिल्ली आसा ती कंप्लीट करतले आनी मागीर दुसरे गोश्टी की आमकां यंग जे जनरेशन आसा ते 50% ह्या एक्सिडेंटान इनवॉल्व आसा. जे लोक मेले ताजे 70% हे मोटरसायकल चलयता ते लोक मेल्या आनी चडशे लोक हेड इंजुरी जावन मेल्ले आसा. घेऊ एक विराम.